गोयची पाचूय धरणां साळावले, हणजुणा, आमठाणे, पंचवाडी आनी चापोळले लागी लागी भरपाक आयल्यात। पावसाच्या उदकाची कशी साठवण करून वापर करूं येता अशा प्रकल्पाक सरकार प्रोत्साहन दितले म्हण उदका स्रोत मंत्री विनोद पालेकार उलयला। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या गोयची जी पाचय धरणां आसात ती धरणां जवळपास भरपाच्या मार्गार आयिल्लीं आसा। साळावली, अंजुना, आमठाणे, पंचवाडी आनी चापोली ही जवळ जवळ 80% भरल्या आनी येणाऱ्या थोड्याच दिसांनी 100% भरतली। ह्या खेप शेतकऱ्यांक बरो काळ आसा पिकाचो आनी हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक म्हज्यो सदिच्छा दिता की तांच्या पिकान देवान बरी वाड करून तांकां पीक मोठ्या मुबलक प्रमाणांत मेळचें। त्याच प्रमाणे आमचें सरकार कटिबद्ध आसा की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हाचेर कसो भर दिवप आनी तें उदक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून कशें स्टोर करून ठेवप जाचो उपयोग हाचे फुडें लोकांक मेळटलो। अशा तरेच्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक आमी जास्तीत जास्त सवलत दिवपाचे आहा जेणे करून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बरे तरेन ह्या गोंया भितर एक नवो आकार घेतले आनी आमी बरी सेवा दिवपाक ह्या सरकाराची गोंयच्या जनतेक कटिबद्ध आसा।